सोमारा गोरवांचो पाडवो जालो। गोरवां वर्सभर घराक अन्न पाणी दितात। ती याद काडून तांची पुजा करपाचो 4 उणयो मायेन भरोवपाचो हो दीस। पाडव्याक तुळशी कडेन शेणाचो गोठो करून गोरवां आनी राखण्याची प्रतिमा उबी करपाची प्रथा। आयच्या दिसा राखणें नेटार बोमा, खेडप्रिया, खांडोळा, वांते सत्तरी आनी म्हापशेचे गोरवांचे पाडवे आनी देणले। आमचो जो वाडो पळय आहात पळय न्हू 10 जाणांचे जे भितर तेतून सगळ्याक भोंवता आमी। सो आयच्यान पावस गेलो अशें म्हणून हो देणलो देणलो पावस सोडलो म्हणटा आनी फाल्यां मागीर ताका हें करता मुर्ती मागीर तितून उदकान आमी बुडयता आनी हाडटा परत। तेन्ना राखणे आमच्या गोरवांक वयर वयताले दोंगरार तेन्ना तेंचो प्रश्न कितें आसलो सगळीं एक जाताले भाकरी घेवन वयताले पुजा करून गोरवांची आनी नंतर कितें करचे सगळे भाजी एका लोकांक दिवन ती वांटून हें करी आनी सांजच्या दिसाक मागीर कितें करी ते गोरवांची फुलां हाडून गोंयांची फुलां हाडून ते झेंडल्याक म्हणून जे मुर्ती आसा ती मुर्ते कडेन घालून झेंडो घेवन सगळ्या गांवां गांवांन सगळ्याक तेंचे भोंव ही परंपरा आतां भुरग्यांनी सगळी सांबाळून दवरली। कित्याक लागून करता ते तुमी? राखणो म्हणटा काट्टाचे आमी गोरवां करता। हां येता आहा ती गोरवां काट्टाची। ओके हांगासर आहा तो रगडो। ओके ही हांगासर रांदपाचे आरे मरे ही फातर। ओके हो वाटूंक बसल्याचे मनीस। ओके तशें पूण आतां हांगासर फुडें ओके आनी कित्याक लागून करप आनी गोरवांक लागून ही परंपरा पयलीं केल्ली आहा। कृष्णाची मुर्तीचे पूजन करता। पूजन जाल्या नंतर मागीर थंय आमची हे येता पोळे म्हणटा आमी ते गायक खावपाक गायची पुजा घरा कडेन करता ते गायची ते पोळे येता गायक खाण दिता ते ताळा पासून करता भाता पासून ते पोळे आनी कातली नाल्लाची आनी गूड आनी पोळे ते सगळे सकाळी आमचे खावपाक आसता देवाक नैवेद्य दवरलो की मागीर आमी ते सगळे मेळून राखणे खाता। दनपारां आमचें जेवण आसता ती आमी पोवली तुमी जाणा कुळागरांत मेळटा ती पोवली ती पोवलेन केळ्याची केळीचें पान दवरता तितून जेवण घालप आनी ते गायक देवाक गायक आमी निवेद करता घरा कडेन तो निवेद ते पोवलेन घालून ती बांदून तुवाल्याक बांदून ती भुती म्हणटा तिका ती भुती हाडून आमी ती जेवता सगळे एकामेकाक मिक्स करून पेणी देवाक दाखयता आनी मागीर सगळे मिक्स करून आमी ती जेवता आनी सांजचे मागीर देवाचे सांगणे गाराणे सगळे घालून मागीर आमी तेंचें विसर्जन करता। एक झर आशिल्ले आनी ते झरी कडेन आमचे सगळे जाणटे जे आशिल्ले ते येवन थंय बसताले ते गोरवां सोडटाले आनी थंय बसताले आनी थंय तेंच्यांनी एक आमचो देडल्या आमचो पाडवा निमतान तेंच्यांनी एक आमचो देडलो म्हणजे श्री गोपाळ कृष्ण पुजपाचो केलो पुजलो तेंच्यांनी। ही आदिवासी लोकांची ही आमची परंपरा जी आसा ती अजून मेरेन ह्या भुरग्यांनी सांबाळून दवरिल्ली आसा। जशें की जी गाणी आशिल्ली पयलीं आमी आतां अजून म्हणटा बाबू रे कुकूनी भात खाल्ले खाता तितले खाव दी कुकू मोठे जावनी बाबू रे कुकूनी भात खाल्ले राखणे मामा कानाक इडी मामाले चेडू तुका दोळे मोडी म्हणजे ही जी गाणी आशिल्ली जाणटेल्यांनी घडयल्ली पयलीं ती अजून मेरेन हे भुरगे ते आयज पर्यंत म्हणत येयल्ले आसा। खूप वर्षापासून ही पाडव्याची पूजा म्हशींची करता आमी हे वर्ष आमी सदीच करता पण आमी तेजेर पोट भरता म्हणून हे वर्सान आमी एकदां तांकां रंगयता पेंट मारता फुलां मारता आनी हांगर हाडून तांकां सलाम घालूंक लायतात।
हांग कमी लास्ट